अशें न्हू कितें फक्त हांगाच लँडस्लायड जालें की लँडस्लायड जालें ते खूब कडेन जाल्लेले आख्या गोंया पावसा उपरांत हे थोडे कडेन लँडस्लायड हे जातात आनी अशें खूब कडेन जाल्लेले आसा बट खंय तरी हांव आमचे हायवे ऑथॉरिटीसाक खरेंच एप्रिशिएट करता स्पेशली आमचो फुर्तादो बाब कित्याक जे प्रमाणे तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन ऑन फास्ट ट्रॅकाचेर हो प्रोजेक्ट आतां आमी स्टार्ट केलेलो आसा। आयज तुमकां खबर आसा गोंया भितर कितलेच कडेन लँडस्लायड जाल्लेले आसा स्पेशली आमचे पेडण्या तुमी पळयता मेन जो हायवे आसा थंय सुद्दां लँडस्लायड जाल्लेले आसा बट अजून पर्यंत थंय काम स्टार्ट जाल्लेलें ना। अशी कितलेच कडेन लँडस्लायड जाल्लेले आसा बट अजून पर्यंत खंयचरूच काम म्हणटा तें स्टार्ट जाल्लें ना। हांवें आमचे एश्युरन्स दिल्लेले आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक सगळ्यांक कितें हे लँडस्लायड ऑन प्रायोरिटी फास्ट ट्रॅकाचेर आमी घेतले म्हणून तेच्या लागून हांव खूब आभारी आसा आमच्या हायवेज ऑथॉरिटीचे स्पेशली फुर्तादो बाबाचे जे हिसपान हे ऑन हेजेर प्रायोरिटीचेर घेवन हे आयज आमचें काम स्टार्ट जाल्लें आसा आनी हे काम स्टार्ट करच्या पयलीं 1 म्हयनो जालो हेजे सॉयल टेस्टिंग चलतालें। हे काम फुडें कशें कितले घटसाण उरतलें कित्याक तुमी पळयता जो थंयसर हे सगळे व्हडले व्हडले फातर आसा तेच्या लागून कशें हे करता तेच्या लागून स्पेशल टीम ती बीन IIT टीम आसाम गुवाहाटीची हे हांगा स्टडी करपाक येयले आनी तेंच्या रिपोर्टाचेर हो आयज आमचो फायनलायज जावन हे आतां काम स्टार्ट जाल्लेलें आसा। हे काम जे आसा ते आतां मार्चाच्या 4 तारीख स्टार्ट जाता आनी हांव तुमकां एश्युरन्स दिता विदीन एप्रिलाच्या मिड एप्रील ते एंड एप्रिलाच्या भितर आमी हे काम कंप्लीट करतले विदीन अ पिरियड ऑफ 1.5 मंथा भितर काबार करतले म्हणजे इतले फास्ट ट्रॅकाचेर हेंच्यांनी घेतलेले आसा। खरेंच तांकां हांव एप्रिशिएट करता तेंची आख्खी टीम आसा जो टीम लिडर तेंचो आसा जो सुपरवायज करतलो हे काम तेवूय हांगा उपस्थित आसा डिफरंट कंपनीचे ते आसा डिटेलान तुमकां फुर्तादो बाब सांगतले आनी जे हे कार्य आयज करपाक फुडें चल्लेले आसा सगळ्या लोकांच्या मुरगांवच्या लोकांच्या आशिर्वादान घेतलेले आसा कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना हे लँडस्लायड जाले तेन्ना खुबशे लोकांक हांगा ह्या रस्त्या वयरसून येवपाक मातशे त्रास जावपाक लागले। तेचें काम इतले बेगी हातात घेतले आनी रिटेनिंग वॉल करपाचो एक बरो इनिशिएटीव आमचे MLA श्री संकल्प आंबोणकर हेणें घेतलो त्या बद्दल तेचे आदी पयली धन्यवाद। कित्याक सांग 6 म्हयन्या भितर जेन्ना लँडस्लायड जाली तेन्नाच पळया तुमी कितले जाण क्रिटिसायज करपा खातीर फुडें येयलेले तेन्ना एक्चुअली क्रिटिसायज केन्ना करपाक जाय आसलेलें जेन्ना पयलींचे हे आसलेलो जो रिप्रेझेंटेटीव आसलेलो तेणी एक्चुअली हेतू फुडाकार घेवन हेचेर काम करूंक जाय आसलेलें आनी आतां जालें तें जालें पूण आतां ह्या 6 म्हयन्या भितर काम स्टार्ट जाता ही बरी गोश्ट आसा। थोडे दीस भुरगे हांकां आमच्या नागरिकांका त्रास सोंसपाचो लागलोलो पण आतां फुर्तादो साहेबान सांगल्या प्रमाणे एप्रील एंड पर्यंत हे काम जाता। तो सड्या वयले सगळे आमचे स्थानिक यूज करता तशेंच हरभर जे कामाक वयता पोटा खातीर तो सगळे जाणां हो रोड यूज करता आनी गेल्या फावटी जेन्ना पावसान हो लँडस्लायड जालो तर खुबशे जाणांक इफेक्ट जालो कित्याक की तांकां हाडूंक म्हणून एकूच वे चालू आसलेलो सो एक्सिडेंट जावपाचो बीन भंय आसलेलो म्हणून आनी कांय ऑप्शन नासलेलें म्हणून ह्या आसा ते मॅकफेरी दे आर वन ऑफ द लिडिंग लँडस्लायड कन्सल्टंट्स इन द वर्ल्ड तो तांचो एक एक्सपर्ट श्वेतप म्हणून तो आयिल्लो एंड सॉयल टेस्टिंग वॉज डन कोर्स वर टेकन द डिझायन वॉज सबमिटेड टू IIT गुवाहाटी फॉर वेटिंग दे हॅव कम दे हॅव ओकेड इट आनी हे आसा ते आतां हांगा ते क्रॅक आसा ते सॉयल इम्प्रुवमेंट जातले ते नियरली 8-10 मिटर्स बोल्ट्स हे करतले शॉर्ट क्रिटिंग वील बी डन दॅट सर्फेस वील बी स्ट्रेंथन मागीर ते जातकूच एन एज फ्रेम वील बी पुट एंड मागीर गॅबियन वॉल येतले 1 मीटर हाय आनी आमचो हे आसा तो NHI द प्रोजेक्ट डायरेक्टर डजंट डायरेक्टली सुपरवायज द वर्क वी हॅव गॉट अ टीम लीडर ऑफ अ Canadian consultant Lia Associates so Mr. Rani is the team leader he will be doing the nominal supervision and by end of April we will finish the work.